आमचे तळे आमची शेता आमची शेता आमची तळी आमची तळी आमची शेता आमची देवळा आमची घरा। आणि आज हे 15 ऑगस्टाचे औचित्य साधून आम्ही हांगासर आमचे कुमदात जे कुमदातीचे तळे जे 16,000 स्क्वेअर मीटर आसा आणि ते कुमदातीच्या नावार आहा, पण ते तळ्याचे अस्तित्व आज काबार जाल्ले आसा ह्या मायनिंगे खातीर। म्हणून आमी लोकांक एक अवेरनेस करच्या खातीर, लोकांक कळच्या खातीर हांगासर आमी आमचो कुमदाचो बोर्ड लायल्लो आसा आणि थंय अशें बरयलां की ट्रॅक्स पास कोणीच करचो न्हू विदावट परमिशन कुमदात। आज जर पळयत जाल्यार मायनी खातीर आमचो हो गांव जवळ जवळ उद्ध्वस्त जाल्लेल्या हितून आहा आणि त्या उद्ध्वस्त भितर आमची तळी म्हणा 3 तळी आसा, ती तळी कंप्लीट काबार जाल्ली आहा। 2011 जेन्ना मायन कोलॅप्स जाल्ली आणि सगळे शीळ जेन्ना आमच्या शेतान येयल्ले, पण त्या शेताची सुद्दां आयज नासधूस जाल्ली आहा। शेत 11 मेरेन आयज मेरेन ते शेताचे अस्तित्व गेल्ले आसात, लोकांक शेतां करपाक मेळना। कितलेशेच फावटी आमी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारा कडेन शेतकी कमिटी बसून सगळ्यांनी मिटींग घेतली, पण आज मेरेन तेजेर एक ठोस असो कांयच जालें ना आणि त्या खातीर आमची जी शेतां आहा ती पडींग आसा। आणि त्याच्या नंतर आयज परत एकदा हे मायनिंग लीज हे गव्हर्मेंटान ह्या ब्लॉक नंबर 1 बिचोलेमाचो पावणी केल्ली आसा आणि ते पावणेन वेदांतान हे लीज हेल्ले आसा। माझे सांगपाचो उद्देश म्हणजे सांगपाचें एक कर्तव्य की हांव ह्या गांवचो नागरीक असल्या कारणान गेली 50 वर्सां आमी हे गांव आमी पळयता, पण तो गांव जो आसा हो आमचो गांव नश्ट जाल्लो आसा। आनी आतां जर लीज जर पळयत जाल्यार लिजान ही आमची मुळगांवची 30% जागो जवळ जवळ 164 हेक्टर जमीन ही मुळगांवची वयता आणि हेंचो सगळ्यात जास्त फटको हो आमकां मुळगांवाक बसतलो अशें तरी आमकां दिसता। म्हणून आमी हे अवेरनेस करच्या खातीर आमचे खंय खंय जागो आसा कुमदिदाच्यो थंय आमी बोर्ड लावपाचें केल्ल्या आणि आयज 15 ऑगस्टाचे हेज्या 15 ऑगस्टाच्या निमतान आयज आमी हांगासर हो हांगा बोर्ड लायल्लो आसा। म्हाका सरकाराक सांगपाचें आसा, आमी हियरिंगाक सुद्दां आमचे विचार मांडलेले आसा। त्या विचारान आमी सांगलेले आसा जे आमचे गांवचे जे कितें प्रश्न आसा, जे आमच्या कामगारांचे कितें प्रश्न आसा, ते कामगारांचे प्रश्न तशेंच गांवचे प्रश्न जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत लीज EC कंपनीक दिवची न्हू। आणि जर EC दिली जाल्यार आमकां तेजेर फुडलो विचार करचो पडटलो आणि जे कितें फुडें कितें जातलें तेका सरकार तशेंच ही कंपनी जबाबदार आसतले, इतलेंच सांगता। कुमदाचो प्रेसिडेंट आसा त्या निमतान एक सांगूंक सोदता त्या विशयाचेर की आमच्या मुळगांव पंचायत क्षेत्रांत एक पयलीं पासून 3 तळी येता। 3 तळयेचो सामको कंपनीन नाशाडी केल्ली आसा, म्हणजे ती दिसून येना आमकां खंयच। आणि ह्या दिसांनी जेन्ना ECक लागून जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना आमच्या कुमदादी कडल्यान कंपनीक एक लेटर गेल्लें आसा की आमचो गांव आमची देवळां लिजान दाखयल्या ती तितूंतल्यान भायर काडची आणि आमची जी तळी आसली ती आमकां पयलीं जशें आमच्या कडेन ओल्ड प्लान बी कितें आसा त्या प्रमाणे आमकां तेणी मेंटेन करून दिवपाक जाय ती। आणि ओरली आमचे उलोवन येवन तेणी ओरल तोंडी सांगलेलें आसा की आमी कन्सिडर करता, पूण रिटर्न अजून कितें येवंक ना। पूण आमी तेजे रिटर्नाची तेजी वाट पळयता आणि त्याच बरोबर आमचे गांवचे जे अस्तित्व आसा ते सगळे जे कितें घरां देवळां ती सगळीं तेणी लिस्ट सोडून भायर काडून तेणी तेंचे कामगारांचे हित जपोवन आणि कामगार जे कितें भायर आसा तेंकाय घेवन सगळे गांवचेर विचार करून राखून दवरपाचे। अंडर कुमदात जो 16,000 स्क्वेअर मिटराचो त्याचे आमचे तळे आसा त्या तळ्या बद्दल आमी हो बोर्ड लायला तो सगळ्यांक अवेअर जावपाक। कारण हे तळे जर आज पळयले जाल्यार थंय तळेच ना, सो त्या तळ्याचो नामोनिशाण काबार जाला। सो आमी अशें अपील करता की येणाऱ्या टायमार जो आता लीज तांकां जाला त्या लिजाच्या अंडर हे भायर काढून आमचे जे 16,000चे तळे आसले ते तशें आसा तशें करून दिवचे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.